एसेंब्ली टॉक एका अर्दान विधानसभा चालू आसा. विधानसभा अधिवेशनाचो हो दुसरो दीस आनी थंय दीसभर उलोवपां चलतात. हांव बडबड म्हणना, बडबड म्हणत जाल्यार ते कदाचित आमकां हक्कभंग म्हणटले. सो हांव म्हणटा चर्चा, बोवाळ, वाद चलत आसात आनी ह्या दुसऱ्या दिसा कितें बाबा आज नक्की जालें हाजेर चर्चा करपाक दोन मानेस्त आमचे कडेन आहात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे कडेन अवीत बगळी जे गोमंतकाचे ब्युरो चीफ आनी आमचे कडेन आहा निरज नायक. निरज नायक हे गोमंतक टीव्हीचे फिचर एडिटर. हांव सगळ्यान पयलीं तुमचे कडेन सामकें थोडे भितर तुमचे कडेन येता. आयच्या दिसा जे पळय जें कितें जालें सकाळच्यान ताजे बद्दल तुजें इवेल्युएशन कितें, एक सेकंदा भितर सांग. इव्हॅल्युएशन म्हणजे सरकार पक्ष जसो वागपाक जाय तसो तो वागूंक ना. कालय वागूंक ना, आगचंय वागूंक ना. कित्याक सरकार पक्ष आनी विरोधी पक्ष हे लोकांक उत्तरदायी आसता. दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल. तर तशें तेंचें वर्तन दिसूंक ना. कित्याक जो मेन कामकाजाचो भाग आसता क्वेश्चन अवर, तो क्वेश्चन अवरच कालय जावं ना आनी आजय जावं ना. तो सत्ताधाऱ्यां कडल्यान डिस्टर्ब जालो. ही एक वायट गजाल. व्हेरी नायस. हांव तुजे कडेन येतलो ताजेर. निरज तुजें मत सांग म्हाका आयच्या दिसा जें कितें घडलें. हय, आमी कालूच उलयल्या की सत्ताधाऱ्यांचें काम आसा असेंब्ली बरे भशेन चलपाक दिवपाची आनी विरोधकांनी खरें म्हणजे बोवाळ करपाचो आसता. पूण हांगासर कंप्लिटली कालच्यान उरफाटी जावपाक लागला. कालच्यान सत्ताधारी पक्ष आसा तो बोवाळ करून असेंब्ली हें करपाक लागला आनी खंयचे तरी एक सामको बारीक शुल्लक अशा विशयाचेर म्हणपाक शकता. कारण कोणें तरी प्रिविलेज मोशन मूव करा आनी तें सुद्दां सारकी कोणाचो तरी विम्स आनी फॅन्सीचेर जावपाक शकता काय कितें अशें तरेचो एक क्वेश्चन मार्क. कारण ताका कितें तरी प्रोसिजर आसा की कोणूय कसोय ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हाडना आनी कोण तरी असेंब्ली भितर ती माफी माग म्हणून सांगप. आनी काल फक्त क्वेश्चन अवरा टायमारच तांकां माफी जाय आसताली. क्वेश्चन अवर जातकीर मागीर सगळी सुरळीत जाली काल. आयज सेम जालें. म्हणटा अशें की क्वेश्चन अवर टाळपाचो प्रयत्न सत्ताधारी पक्षान केलो. कंप्लिटली हें इतलें क्लियर दिसता हातूंतल्यान की हांव तुजे कडेन येता. हक्कभंग म्हणून एक येदो व्हडलो पळय भाव करता. हक्कभंग म्हळ्यार कितें, आमदाराक आपले प्रश्न, आपलें म्हणजे अस्तित्व हा विधानसभेचें तें बरे तरेन कॅरी फॉरवर्ड मुखार व्हरपाक, खंयच्याच अडथळ्यान विरयत काम करपाक मेळचें हाजे खातीर कांय प्रिविलेजीस आमदारांक दिल्ले आसात. पूण आपल्याच सभागृहांतल्या एका सदस्या विरुद्ध हक्कभंग हाडप हें म्हाका दिसता खंयचे न्यायान बसतें कळना. हो खरें म्हळ्यार पळोवपी जे पळय टीव्ही आहेत ते आनी मतदार हांचो हक्कभंग अशें हांव मानतां. कारण निमाण्या आमदारांक थंय धाडल्यात प्रश्न विचारपाक. विरोधी पक्ष म्हणून एक लोकशायेंतलो म्हत्वाचो घटक. सरकाराची जी पळय पांयां आहात तातूंत भितर एक पांय विरोधी पक्षाचो आसता आनी एक पांय सरकाराचो आसता. जाल्यार विरोधी पक्षाक प्रश्न विचारपाक मेळपाक जाय. क्वेश्चन अवर हें तर सामकें म्हत्वाचें. विधानसभेचें 1 वर सुरवात जाता तेच क्वेश्चन अवरान. थंय आमदार प्रश्न करतात, अभ्यास करून येतात. 1 म्हयनो पयलीं ते प्रश्न दिल्ले आसतात तांकां. अशे वेळार तांणी अभ्यास करून येवप सरकाराक. सगळी सरकारी मशिनरी म्हाका तुजे कडेन तेंच जाय. हो हक्कभंग कितें आज दिसभरान जे पळय हक्कभंगाचे पळय जें कितें जालें. मुळात हक्कभंग म्हणटा, हक्कभंग जो आसा तर तो हक्कभंग हाडपा खातीर विधानसभेच्या अधिवेशनाची वाट कित्याक पळयली ते कळूना. त्या स्पिकराचो समजा अवमान जालो असो जर विशय आसा, एल्टन डिकॉसो जो केप्याचो आमदार आसा तो कितें उलयलो आनी तेच्याक लागून हक्कभंग जालो अशें जर दिसता जाल्यार स्पिकर ताका पयलीं नोटीस काडूंक शकता आसलो. एक 15-20 दिसाचो जी गॅप आसली तातूंत तो नोटीस काडूंक शकता आसलो. म्हणजे विधानसभेचें अधिवेशन सुरू जातलें, कोण तरी ते विधानसभेचें रिझोल्युशन हाडटलो आनी मागीर हक्कभंग जातलो अशें काय रावपाची गरज नासली. हे सगळे 2 दिसाचे कामकाज डिस्टर्ब करपा खातीर फक्त क्वेश्चन अवराकच जाता, मागीर जायना. मागीर आनी सरप्रायझींग. आनी दुसरें कितें आसता की हक्कभंग हो कितें म्हणटा. हक्कभंग एक टर्मिनॉलॉजी अशी आसा की एक आमदारान समजा खंयचो प्रश्न विचारलो जाल्यार तेच्या हेतू विशीं तुमी शंका भायर घेवंक शकना. एसेंब्लीच्या भायर अमक्या कडल्यान ताका लागून त्यांनी प्रश्न विचारलो तेचेर एक्सपर्शन तुमी करूं शकना. जाल्यार एखाद्या विशयी जर चर्चा जाली जाल्यार तो भायर आमदाराचेर आरोप करूं शकना. अशा स्वरुपाचे हक्कभंग आमी आयज मेरेन पळयले. आतां हो कितें आसा, हो आमदार आनी सभापती मदलो विशय. सभापती विशीं तेणी कितें तरी उलयलें ते म्हाका तुजे कडल्यान सामकें हें आज सुरवात प्रश्नोत्तराची जी जाली हय ती कशी जाली, कोण तातूंत पार्टिसिपेट जालें आनी ताजें फाटलें नाट्य कितें आशिल्लें. न्ही कालूय तेचो जो विशय आशिल्लो तो मुख्यमंत्री स्वता सुरू केल्लो. हय आयजय तेणी मुख्यमंत्र्यान तो विशय सुरू केलो आनी ताचें म्हणणें अशें आसलें की सभापती पदाचो अवमान जालो हेचे खातीर आमी कामकाज करूंक दिवप हें योग्य जावचें ना.
आमकां तेची माफी जाय. आणि त्यांनी अशें म्हणलें की तेणी भितरूय जावन तेची माफी मागूं येता. हे मागीर म्हणलें. मागीर म्हटलें. पण तेतून एक व्हडलो विशय असो आसा की तुमी अदो जसो काडलो ते तुमी कामकाज फक्त क्वेश्चन अवराचेर डिस्टर्ब करताले. 0 वर जाताले, कॉलिंग अटेन्शन जाताले, मागीर बजेटाचेर जे जनरल डिस्कशन आसा ते डिस्कशन जाताले. सरकारी कामकाज जे आसा ते सरकारी कामकाज तुमी करूंक दिताले. पण जनतेक ज्या हेतून इंट्रस्ट आसता, जो क्वेश्चन अवर जे लोकांचे प्रश्न मांडटा ते लोकांचे प्रश्न मांडून 2 दीस कितलेशेच इम्पॉर्टंट इश्यूज असेंब्ली येवपाक आशिल्ले, डिस्कस जावपाक आशिल्ले आनी सरकारान ताका जापो दिवपाक आशिल्ली, ते घडली ना. 2 दीस जाले. 2 दीस घडले ना. सरकार फक्त आपले बिझनेस करून घेतलो. म्हणजे सरकारचो लॉस कितें जालो? सरकाराचो लॉस काय जावना. 3 दीस जे जनरल डिस्कशन ऑफ बजेट आहा ते 2 दिसाचे झाले. क्वेश्चन कितें 0 वर मेन्शन जाले. पेपर्स टू बी लेट, जे पेपर्स जे असतात, जे ऑर्डिनन्स काडिल्ले असतात मधल्या काळामध्ये जे कितें गव्हर्मेंट ऑर्डर्स आसता, गॅजेट्स आसता, ती दवरपाची आसता, काय रिपोर्ट्स आसता कॉर्पोरेशनाचे बी, ते सगळे दवरपाचे कामकाज व्यवस्थित झाले. फक्त जालो ना तो क्वेश्चन अवर. म्हणजे विरोधी पक्षाक चडांत चड आवाज उठोवपाची, लोकांचे प्रश्न मांडपाची संद आसता ती क्वेश्चन अवराक आसता. आणि तोच क्वेश्चन अवर जावंक दिलो ना. बाकी सगळे इतलो सरकार कित्याक भिता तें कळना क्वेश्चन अवर. तांचे कडेन एक्चुअली ब्रूट मेजॉरिटी आसा. 33 आमदार आसा, फक्त 7 जाण ऑपोजिशन आसा, तरी आसतना कित्याक घेवपाक जाय? दुसरें कन्फ्युजन त्या हक्कभंगाच्या बाबतीन अशें आशिल्लें. काल दाजी साळकर जे वास्कोचे आमदार आसा ते उठले आनी ते म्हणपाक लागले की आपणाक एल्टन डिकॉसो जे केप्याचे आमदार आहा ताचेर हक्कभंग घालपाक जाय. आणि तांच्यांनी तो जो थाराव असलो हक्कभंगाचो तो काल वाचून दाखयलो. ज्या अर्थी खंयचीय गजाल विधानसभेन वाचून दाखयली वयता, इट अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ द बिझनेस. ती त्याचे वर्बेटीम तयार जाता आणि ते त्याचा पार्ट जाता. आयज त्याचो अर्थ असो काढलो तेंच्यांनी, दाजी साळकार काल ठराव मांडपाक सोदतालो, दाजी साळकारान ठराव मांडूंक ना. इट्स लायक अटेम्प्ट टू करप्शन म्हणटा पळय तसो तरेचो प्रकार जालो. वाचून दाखयता म्हणसर सभापतीन ताका बंद कर म्हणलें काय उलयलें ना. तेका लागून कार्लूसान आयज एक कार्लूस फेरेरा जे हळदोण्याचे आमदार आहेत, बरे आदवोगाद त्यांनी एक रूल सायड केलो. रूल 75 कितें म्हणटा की एखाद्या हेणी जर ठराव मांडलो तो एक्सेप्ट करप का ना इतलेच आता स्पिकराच्या हातीन आसा. कित्याक ठराव त्यांनी काल वाचलो, आता स्पिकरान तो बाबा तो भायर उडोवप काय तो प्रिव्हिलेज हेचे कडेन हक्कभंगाच्या समिती कडेन धाडवप, इतलेच फक्त स्पिकराच्या हातीन आसा. तर ताचेर आता सरकारा कडल्यान जाव येयली ती अजबाची जाव. तेंच्यांनी 309 जो रूल आसा न्हू तो सायड केलो. 300 रूल कितें म्हणटा, स्पीकर कॅन एमेंड एनी रूल, स्पीकर कॅन एमेंड एनी बिझनेस. ओके फायन, पण हो जो हांव स्पेसिफीक आसा कित्याक आयच्या बिझनेसान दाजी साळकाराचे तो जो मोशन येतलो ते मेन्शन केल्ले. ते प्रिंटेड आशिल्ले. म्हणजे दाजी साळकारान घडये काल मांडूंक ना अशें जरी म्हटले टेक्निकली जाल्यार आयज तेका मांडूंक दिया न्ही तुमी. आणि एल्टन डिकॉसाची मागणी आयज दीसभर हीच आशिल्ली की तुमी आतां ठराव मांडलेलो आसा, म्हाका कितें जें म्हणपाचें आसा ते हक्कभंग समितीची डेप्टी स्पिकराच्या नॉर्मली अध्यक्ष सरकार आसा, 5 जाण तेचे मेंबर आसता, 3 जाण रुलींग आनी 2 जाण अपोजिशन. यांच्या मुखार आपण कितें ते म्हणणें मांडटा. आता तुम्ही आपल्या कडल्यान एपोलॉजी मागपाचो भितर प्रोविजन खंय आहा? सो आता गजाल अशी की कालचो एक सबंद क्वेश्चन ओवर हक्कभंग करून इश्यू केलो, क्वेश्चन ओवर जावपाक दिलो. आज दुसऱ्याय दिसा हक्कभंग केलो, विरोधी पक्षाक भिवपाचो प्रयत्न केलो, जाल्यार विरोधी पक्ष स्टँड घेता मारात तुमी हक्कभंग. आनी एल्टनाचे जाचेर पळय हक्कभंग घेवपाक तोय म्हणटा मारात. सो तांकां ते प्रिव्हिलेज कमिटी कडेन बीन रेफर करपाचें नाशिल्लें. सो बेजिकली तांकां अधांतरी दवरपाचें आशिल्लें आनी कसो तरी हो विशय आनी एक्सटेंड करपाचो आशिल्लो, तो क्लोज करपाचो नाशिल्लो. कारण खरें म्हणजे नॉर्मली कितें आसा, हक्कभंग प्रस्ताव हाडलो तो समिती कडेन रेफर जाता आनी इट्स एंड ऑफ इट. पूण हांगा कितें जालां, हांगा तो डिले करपा खातीर तो म्हणटा माफी माग. आतां खंयच्या हाती भितर माफी मागपाचें प्रोविजन आसा हक्कभंगा भितर? आनी ताणें सांगलें आपूण माफी मागना, जो पर्यंत तूं तो हक्कभंग आसा तो रेफर कर आनी आपूण म्हाजें एक्सप्लेनेशन कमिटी कडेन दिता. आनी एक प्रोसेस कसो आसता जाणा, सिंपल प्रोसेस. जेन्ना कितें हक्कभंग जाता इमिजिएटली तो आमदार विधानसभेचे पयलीं व्हरून सभापती कडेन दिता ठराव.
सभापती नोटीस काडटा नोटीस. ताजेर फुडलो प्रोसेस सुरू जाता. विधानसभेचें कामकाज थांबोवन ताजेर चर्चा करप हें हांव तेच म्हणटालो की Exactly. सभापती एल्टनाक नोटीस काडू शकतालो, Correct. ती काडूकच ना नोटीस. आणि हे दाजी सरकार कितें तरी हाडटा म्हणून सांगता, Exactly. तो एल्टन सांगता की हाड म्हणून, Exactly. कोण ते मूव करिना मोशन, आणि ताचेरच तुम्ही तो क्वेश्चन अवर जो आसा तो कसं तरी गुठलायता. करून एक वर तांच्यानी काढले. काढले. आणि मजे म्हणजे दाजी सरकार हाती भितर रोल काय ना सकाळच्यान तो कांयच उलयना, कांयच उलयना. फक्त सीएमच उलयतालो आनी Okay. सीएमान फुल्ल कंट्रोल घेतिल्लो. Oh. आणि तोच डिसायड करतालो सगळे हे पयलीं म्हणटाले माफी माग म्हणून, मागीर हें चेंज केलें, माफी मागनाका, तो कॅबिनान बस स्पिकराच्या आनी तुमी इशू सॉर्ट आउट करा. तांच्यानी आपूण कॅबिनान वचून मेळपाना कित्याक मेळका म्हणून तूं रिफर कर हाका. आनी आपूण ताचें म्हणणें आशिल्लें पळय तें बरोबर आशिल्लें. कित्या खातीर एक रॉंग प्रेसिडेंट सेट जाता आशिल्लो. भायर कितेंय उलय, स्पिकराक भितर मेळ, आनी आमी सेटल केले. आमी सेटल केले हो दोन मनशां मदलो विशय नाशिल्लो. जर एल्टनान जर कितें उलयला स्पिकराच्या अगेन्स्ट, जाल्यार तेचे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन मूव जावंकूच जाय आशिल्लें. ते मूव कित्याक करिना? तुम्ही मूव करपाकच जाय आशिल्लें न्ही. कित्याक काल तुमी म्हणटा की आपणाक मूव करपाचें, आयज तुमी बिझनेसान लिस्ट करता आनी प्रत्यक्षान तुमी मूव करिना. म्हणजे तुमचे इंटेन्शनाचेर डावट लोकांनी कित्याक घेवचो न्ही. एक्झॅक्ट. सो आतां निमाणें जें पळय कितें जालें तातूंत भितर तो ठराव आयलोच ना. स्टेटमेंट हय. केलो की आतां आमी पयलीं विजय उलयलो, विजयान सीएमाक कन्विन्स करपाचो प्रयत्न केलो की आमी आतां मिटोवया, चड हें जाता. सो आनी सीएमान तें एक्सेप्ट केल्या भशेन केलें आनी म्हणलें ओके आतां आमी आमचे खातीर हो विशय सोंपलो म्हणटा. जालें. क्वेश्चन सपरेट विशय सोंपलो. न्ही, आसगांवचें जें प्रकरण आसा पळय, ते कंप्लेनंटचे प्रिन्शा जे आगरवडेकर आशिल्ले तिणे एफिडेवीट दिले की आपणाक हो मॅटर परस्यू करपाचो ना. तरी पण आतां कारवाई सुरू आसा. कित्याक ते हे जालें तशें हेच आहा, हे प्रकरणय तशेंच आसा की तुमी एकदां बिझनेसान लिस्ट केलंय तेन्ना ते मोशनाचें जालें कितें. एक्झॅक्टली. कित्याक तो आमदार एबसेंट आसा वा मूव करपी, तो आमदार प्रेझेंट आसा. ज्याच्या विरोधान ते चल्ला तो मनीस थंय बसला आणि तो म्हणटा तुमी मानात म्हणा. ज्याच्या संदर्भान आसा तो मनीस थंय आसा. एक्झॅक्टली. आतां एक प्रोसिजर असो आसता की एखादो समजा रुलिंगाचो जर मनीस ना, मंत्री ना, जाल्यार मुख्यमंत्री ते सगळे कामकाज आपल्या हातून करता. समजा एक रुलिंग जर तो एमएलए ना जाल्यार दुसरो एमएलए त्याच्या वतीन मांडू शकता आसलो न्हू. म्हणजे जर गंभीरतायेन हो सगळे जर प्रोसेस करपाचो आसा जाल्यार म्हणजे अशेंय म्हणणें आसा की ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जर जाल्या न्हू, अजुनूय तेंच्यांनी तें मोशन हे करून प्रोसिजर करपाक जाय. एल्टनाक त्या कमिटी मुखार आपले म्हणणे मांडपाचे संद दिवंक जाय. मागीर तो सांगतलो न्ही. म्हाका दिसता सरकारान पळय जें येदें व्हडलें केलां तें खरें कितें तें सत्य भायर येतलें. खरें प्रिविलेज मोशन फुडें येयलें जाल्यार येतलें. आनी मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंटूय केला की सभापती हो इम्पॉर्टंट पद, ताका ताजेर आरोप जावपाक जायना. आनीक एका संपादकाक सुद्दां, कारण म्हाका 2-3 मॅसेजी आयल्यो, अरे संपादकाचेर कितें उलयतात. संपादकाक सुद्दां विधानसभेच्या मुखार आपयला. न्ही, विधानसभा ही सर्वोच्च आसता. इवन काय विजयान रेफरन्स दिले आठवलेची गोष्ट विजयान सांगिल्ली एकटी असेंब्ली भितर अशें जालां. हाजे पयलीं कशी केसी आसा. नाही, विधानसभा ही सर्वोच्च आसता, पण कामकाजा विशीं लोकांचेय काय अपेक्षा असता की लोकांनीच ते आमदार निवडून दिले असतात. आणि लोकांक दिसता की म्हाका एक लागीं आसपी प्रश्न म्हज्या आमदारान काडचो आणि त्याची जाप सरकारा कडल्यान घेवची. कित्याक हरसूं आतां असेंब्ली जाल्या पर्यंत परत 6 म्हयने असेंब्ली आसना. सारकें. आमदारान केन्ना चान्स पडटलो. लोकांचो व्हॉयस म्हणटा ते आमदार आसता, आवाज आसता. तेका लागून लोकांची एक उमळशीक आसा की म्हाका बाबा कितें तरी म्हजें आसा, म्हणजे विचारचे म्हज्या आमदारान. ते विचारले काय तेका जाप मेळटा आनी तो घरा बसून पळयता. तेका लागून 2 दीस जे वाया गेले न्हू, हातून नुकसान जालें जे लोकांचें. हांव तशेंच म्हणटा विधानसभेची क्रेडिबिलिटी, विश्वासार्हता कशी वाडटली. विधानसभेची विश्वासार्हता आमदार वाडयतात. सगळ्यान पयलीं सत्ताधारी पक्ष, सरकाराचें कर्तव्य आसता, लागणूक आसा विधानसभेची प्रतिश्ठा वाडोवप. त्या खातीर आमदारांनी, मंत्र्यांनी, सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी अभ्यास करून येवपाक जाय. कामकाज बरें जावन जसो पळय हाजे पयलीं जी परंपरा, त्या परंपरेक पाळो दिवन विधानसभाक बगल दिवप न्ही, प्रश्नाक बगल दिवप न्ही, आनी विरोधी पक्षांची जबाबदारी येता. पूण ताजे फुडें ही प्रतिश्ठा सत्ताधारी पक्ष आनी विरोधक
हांचीच वाडोवप अशे तरेची कांय आमदारांनी समज करून घेतला आनी सरकारांनी समज करून घेतला. तशें न्ही जाल्यार लोकय ती पळयतात आनी लोकांच्या नजरेन जे पळय कितें विचार येतात आनी त्या संदर्भांत ज्यो प्रतिक्रिया येतात ताका लागून विधानसभेची प्रतिश्ठा वाडत आसता. नाजाल्यार कोण पळयतलो? डेली जर शिगमे केले आनी कार्निवाल जर केले विधानसभेन जाल्यार लोकांक कितें इंट्रस्ट आसा पळोवपाक? ते प्लॅटफॉर्म आसा ते लोकांचे प्रश्न डिस्कस करपा खातीर आसा. हे झगडपा खातीर तूं माय करपा खातीर आमी एक्झॅक्टली लोक जे पळय पळयतात लोक प्रतिक्रिया दितात, आमदारा बद्दल शाबासकी दितात किंवा तांची टिका करतात. ही जी पळय जी कितें एक लोकांचो आवाज जो पळय घडटा ती एसेंब्ली घट करता, लोकशाही घट करता. लोकशायेंतलें हें एक म्हत्वाचें आंग म्हणून तर एसेंब्लीचें सेशन टीव्हीचेर दाखयतात. ती एक आतां परंपरा जाल्या. टीव्हीचेर ती येवपाक जाय, थंय सभ्य वर्तन करपाक जाय, नेमा प्रमाण वर्तन करपाक जाय, आमदारांनी अभ्यास करून येवपाक जाय आनी लोकांच्या प्रश्नाक जापो मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न विधानसभेत करपाक जाय. ना ह्या फूल एपिसोडांतल्यान अशें दिसता की आतां जो तांणी सोंपलो म्हणटा विशय अशें दिसता की कितें जालें निमाणें म्हणजे फकाणां जाल्या भशेन जालें अक्षरशः. तुमी 2 दीस तुमी वगडायले आनी फायनली कांयच जावं ना. एंड रिजल्ट ताणी माफी मागूं ना, हक्कभंगाचो जे कारवाई जावं ना. म्हणजे 2 दीस तुमी अक्षरशः बेश्टेच भेस केले जालें ना ते. म्हजो विशय तेच्या फुडलो आसा. एल्टन आयज कितें उलयलो तो म्हणपाक लागलो की आपूण भायर येवन उलयलो जेन्ना आपलो आदिवासी आरक्षणा विशींचो जो प्रायवेट रिझोल्युशन आशिल्लो तो जेन्ना एक्सेप्ट जावना आपूण भायर येवन उलयलो. तेचे उपरांत स्पिकरान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली म्हणटा तो आनी स्पिकरान प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या उपरांत आपूण प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी आपणाक अशें दिसलें की तो इश्यू रिजॉल्व जालो. करेक्ट. तो त्या हितून रावलो की तो इश्यू रिजॉल्व जालो म्हणून. पूण एकदम एसेंब्ली स्टार्ट जाली आनी तो विशय परतून क्रॉपअप जालो पळय तेका तोय मातसो आबूज जालो. पूण तेणी कितें म्हटलें की आतां जालेंच न्ही, आय वील फेस इट. करेक्ट. हे सामकें क्लियर दिसता. आनी दुसरें बीजेपीन आपल्याय कांय एसटी कम्युनिटीच्या लोकांक मुखार हाडून प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक लायल्या ह्या विशयाचेर. हय. सो भायलें राजकारण जे पळय कितें आसा तें राजकारण तो एल्टनाचो हक्कभंग न्ही. एक्झॅक्टली. एल्टन आमदार म्हणून जर थंय जर कितें प्रिविलेज एन्जॉय करता, रिझोल्युशन घालू शकता, क्वेश्चन विचारू शकता, तेणी माफी मागची असं भायलो पब्लीक डिमांड कशी करू शकता? बीजेपीच्या आमदारांनी बीजेपीच्या सदस्यांनी वचून ते केलो. बीम्स एंड फॅन्सीज ऑफ द रुलिंग पार्टीचेर सध्या आता हक्कभंग चलतलो जाल्यार आनी कितें कोण हक्कभंग म्हळ्यार मरे खरें हक्कभंग केन्ना जाता हाचो अभ्यास करपाची गरज आसा. कारण विधानसभा आनी लोकसभेन जर हालींचे कांय हक्कभंगाचे जर काही प्रकार जर पळयत न्ही फकत तशे वेळ काडून फकाणां करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. एक्झॅक्टली. नॅशनल लेवलाचेर एक्झॅक्टली सामकें सस्पेंड हो इश्यू सामको दिसता की मुद्दम यूज केला 2 दीस कामकाज स्टॉप करपा खातीर हो विशय जस्ट यूज केला. सिरियस नाशिल्ला ते भितर कोण अशें दिसता. पण तातूंत एक बरें जालें की एल्टन कितलो कणखर आसा. हो. हातून तूं म्हणटा हातून भितर एल्टनाची इमेज आयली. इमेज खूब वयर आयली. कितें खातीर कणखर आसा. काल बसून तेणी एक जो स्टँड घेतलो की तुमी कितें तें करा, आय वील फेस इट. करेक्ट. तेका लागून आज तांकां बॅकफुटार वचपाचें पडलें. काल मेरेन ते रिझोल्युशन हाडटा, हक्कभंगाचो ठराव हाडटा अशें काल मेरेन चलतालें. आयज तेंच्यांनी कामकाजानूय ते घालपाचें धाडस दाखयलें. पूण एल्टन एक पावल पासून बॅकफूट वचूं ना. एक पावल जर त्यांनी बॅकफूट घातिल्लें न्हू जाल्यार सगळे त्याच्या आंगडी येवपाचे. कित्याक सगळे जाण म्हणटाले तेणीच कितें तरी केलां आसतलें. घडये तेणी अशें म्हटलें आसतलें की आपूण आतां माफी मागता कित्याक प्रश्न हे सोडोवपा खातीर फॉर द लार्जर गूड. पण तो गिल्टी आसा अशें लोकांक दिसता आसलें. नाल्यार कित्याक माफी मागली तेणी. तो कितें म्हणटलो आपूण कोणाचो अवमान करूंक ना, आपूण माफी मागचो ना. तुमकां जर दिसता जाल्यार तुमी म्हणजे प्रिविलेज मोशन घाला, हांव कमिटी मुखार म्हजें म्हणणें दवरता. सो तांकां हें बॅकफायर जालें अशें म्हणपाक शकता आमी. बॅकफायरच जालें तें. कारण तांकां दिसलें की आतां प्रेशर गव्हर्मेंटाचेर आयलो, तांची इमेज भायर हें जावपाक लागली म्हणून म्हाका तांचे नमते घेतले आनी तें प्रकरण मिटोवपाचो. कारण आनी दुसरे दिसाय बी प्रश्नोत्तरीचो वर अशे तरेन घुसपागोंड करून उडोवप हे सरकाराचेर येता. कारण विरोधी पक्ष डिसरप्ट करतात तेन्ना वर्तमानपत्रांनी विरोधकांचेर सदांच बडी मारल्या. जेन्ना लोकसभेन भितर जेन्ना अशे तरेन जातालें न्ही विरोधीक बोवाळ मारताले तेन्ना सतत बोवाळ मारप इतलो पयसो विधानसभा चलोवपा खातीर. म्हणजे ही विधानसभा जेन्ना आमी सद्या एसेंब्ली पळयतात
ही असेंब्ली जातली म्हणून सरकारी मशिनरी 1-1.5 म्हयनो बाकी सगळे लोकांची कामां सायडीक दवरता. म्हाका येले किंवा म्हणटा ते एक्झॅक्ट तू खंयच्या सरकारी ऑफिसान वच तुका तो एंटेन करना. म्हणजे इतली तयारी सरकारी मशिनरी करीत असता ती कोणा खातीर करता, ती कोणा खातीर कित्या जनते खातीर करता न्ही. Exactly. त्या जनतेचे प्रश्न काडपाक खंय मेळटा फक्त क्वेश्चन अवर. दॅट इज ओनली टू. नाल्यार एक कॉलिंग अटेन्शन कितली येता मॅक्झिमम 2. एक्झॅक्टली आणि ते सुद्धा आयज आयल्या ती दोन्ही आणि दुसरें सत्ताधारी कितें जाला? पक्षाची आमदारांनी दुसरें मांडल्या कितें जाला? आणि युरीन तो विशय काढलो की आता एक तरी विरोधी पक्ष विरोधी पक्ष पक्षाची असपाक जाय जाय. म्हणून. असपाक जाय. सो तुम्ही 33 वांगडी घेतात हे व्हडले भरभक्कम पाठिंबो सरकाराक आसा तरी सरकाराक दिसता विरोधकांक संदी दिवप ना, जे फक्त 7 जाण आसा. 7 जाण असत. कॉलिंग अटेन्शन 2 घेता. आता 0 वर मेन्शन आसा न्ही तातूंत आता अशी नवीन प्रथा आयल्या गेल्या 10-15 वर्सान हय की 0 वर मेन्शन म्हणटा ते कोण दखलूच घेयना. एक्झॅक्टली They are not bound to- ना, खरो रूल तसो हय. पूण तो केन्ना जेन्ना अचकीत प्रश्न येता तेन्ना आतां तुका 0 ओवराकच मेन्शन करता जाल्यार पयलीं सवतीक कळोवचें पडटा. कळचें पडटा. मागीर तुमकां जर पयलींच जर खबर आहा विशय तुमकां जापो दिवपाक जाय. आणि फक्त रुलिंग पार्टीचे एमएलए आसत जाल्यारच उत्तर मेळटा. हय. ऑपोजिशनाक उत्तर मेळना 0 वर मेन्शनान. तेच न्हू. पळयता म्हणटा ते मागीर कितें जाता मागीर फुडें कांय जायना. Exactly. तेका लागून क्वेश्चन अवर म्हणटा पळय तो सगळ्यात म्हत्वाचो. कळ्ळें न्हू. एक तुका पयले 3 सप्लिमेंटरी विचारपाक मेळटा मागीर मागीर एक सप्लिमेंटरी बाकीच्या आमदारांक मेळटा. तेका लागून एक बरो प्रश्न हातीन घेवन तो सुटावो आणि हे करपाक 2 दीस खातीर- बरे विशय आशिल्ले एनईपी सारको विशय आशिल्लो, हय. क्रायम्स ताजेर आशिल्लो, आशिल्लो. कितलेशेच विशय असे इम्पॉर्टंट असे ते विशय चर्चेक आतां केन्ना येवचे ना. एक्झॅक्टली आणि आता ताची चर्चा गेल्या जावची ना गेल्या कारण ते. विधानसभेन भितर ते गेल्या. आयले ना चर्चेक. कारण सीएमच आशिल्ली काल आशिल्ले सीएम आणि इलेक्ट्रिसिटी नवें डिपार्टमेंट आशिल्ले. शैक्षणीक धोरण म्हणटा ते आमची सगळी फुडली पिळगी घडोवपाचो विशय तो. एक्झॅक्टली तो आम्ही फक्त ते इस्कॉला पुरतो टिचरा पुरतो सब्जेक्टा पुरतो विशय न्हू. Exactly. आमची गोंयची फुडले फुडार तातूंत घडटलो Exactly. ताचेरच जर आमी चर्चा करचे ना ताचेर जर क्वेश्चन आमी चर्चेक येवंक दिवचे ना जाल्यार इनफॅक्ट आता विरोधी पक्षाने मागपा जाय की आमकां 1 hour डिस्कशन दिया म्हणून. 1 hour discussion. कारण हे जे पळय म्हत्वाचे प्रश्न पळय चुकल्यात फाटल्या 2 दिसांतल्या प्रश्नोत्तरेच्या तासाक हय ते काढून क्लब करून तांणी वचून सभापतीक मेळपाक जाय आणि मागपाक जाय की ह्या विशयाचेर 1 वर चर्चे दवर. कारण निमाणे विधानसभा काय कितले वेळ आता चलता म्हादयचे एक्सटेंड करा न्ही 2 दीस एक्सटेंड करा. म्हादयचे पळय म्हादयचो आतां कपुसांव जे चल्ला म्हादयचे खूब कपुसांव चल्ला. बरोबर. आता हे सगळे सांगता ते सुप्रीम कोर्टान आहा. सुप्रीम कोर्टान केन्ना हियरिंग जातली कोणूच सांगना. बरोबर. आता ते प्रवाहान पळोवणी केली. सरकार म्हणटा कितें प्रवाह रिपोर्ट दितले. प्रवाह म्हणटा आमी रिपोर्ट दिवपाक बांदील ना वी आर इंडिपेंडेंट. करेक्ट. प्रवाहाचे म्हणणें सो स्वताचे सो अशे तरेचे प्रश्न चर्चा खंय चर्चेक येवपाक करतले. जाय न्ही. इनफॅक्ट खरें न्ही विधानसभा जातकीर सुद्दां सरकार आणि विरोधक हांचे भितर एक संवाद आसपाक ते लोकांचे आसता प्रश्न घेवन लोकांचे भले करपा खातीर एकठांय असतात न्ही Exactly. ते विरोधक आणि सत्ताधारी हे भयर आसूंकच फावना. Exactly. लोकांचे प्रश्न घेवन तेंच्यांनी थंयसर एकठांय म्हाका येवपाक दिसता आमची चर्चेचो वेळ सोंपला पूण एक म्हत्वाची चर्चा आमी आज केली ती अशी की विधानसभा कित्या खातीर कित्या खातीर? विधानसभा आसता लोकांचे प्रश्न मांडपा खातीर. प्रश्न मांडपाची सगळ्यांनी बरी सुवात म्हणटी क्वेश्चन अवर दुसरे दिसाय बी अशे तरेचो एक कितें तरी बागुल बुवा म्हणटात तसो करून प्रिविलेज मोशनाचो तो तुमी दुसरे दिसाय चलपाक दिनात. ही एक गंभीर गजाल आनी लोक ती पळयतात. मिडिया ताचेर लक्ष दवरून आसा. म्हाका दिसता विधानसभेंतल्या सदस्यांनी लोकांच्या भावना लोकांच्यो ज्यो पळय उत्फरक्यात ताचे कडेन बारीक लक्ष दवरपाची गरज आसा. कारण लोक हें सगळें पळयतात आनी विधानसभेचो दर्जो क्रेडिबिलिटी वाडोवपाची नजरेन लोकांचोय तेंको सरकाराक विरोधी पक्षाक आनी विधानसभेत जें कितें चल्लां ताका मेळपाची गरज आसा. तुमी दोगूय मानेस्तात. तुमी खूब बरी मतां मांडली. ताका लागून एक बरी सादक बादक चर्चा आमची जावंक पावली. तुमकां दोगूय धन्यवाद दिता. आनी तुमी पळयत रावात दर दिसा आमी विधानसभेच्या कामकाजाचेर चर्चा करतले. वेगवेगळे लोक आमदारय कांय जाण हांगा येतले. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.